गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहेत हांव पावलेलो आतां आनी हांव चॅलेंज दिता जेपी कोणाक म्हणजे बावटे काडूंक जाता नाही बावटे काडूंक हांव कोणाक पात्रांव म्हणबी ना कोणाक लात्रांव म्हणबी ना तूं बावटे काडले कशें तुवें आतां उतर दिलें कितें ताईक उतर दिलें म्हाका सांग कॅन यू रिमूव द कसलें परमिशन बरं हांव फ्लॅटार फाल्यां लायता हांव तुका चॅलेंज दिता म्हज्या बावट्याक हात लायत न्ही कितें करता तें पळय हांव चॅलेंज दिता चल म्हज्या मनान लायता फ्लॅटार परमिशन फटींग तुमी आयक मी फटींग व्हडलें सांगता तुमकां तुमी बावटे म्हज्या फ्लॅटार हात लायता मळ्यान आनी तुका हांव चॅलेंज दिता आनी पुलिसेक चॅलेंज दिता हातूंत लावन दाखय बोट लावन दाखय बाबुशाच्या समर्थक आणि इलेक्शन ऑफिसरांमदी जाल्ली बाचाबाची हो प्रकार सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो. वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या रिपोर्टावेल्यान उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान पुलिशेक कॉन्स्टेबल समीत जल्मीचेर एक्शन घेवंक लायल्या. सध्या ताका सस्पेंड करून ताची चौकशी सुरू जाल्या. मजगती ह्या प्रकरणात आरोपी महेंद्र धारवाडकार आणि आदिल शेख ह्या दोगांकूय शेनवारा जामीन मेळ्ळो. तिसरो फरार आरोपी नासिर बेग म्हणटा ताका बुधवारा अटकपूर्व जामीन मेळ्ळा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि मुकेश कुमार.